एग्जाम्स लागीं येतात. टेन्शन आयला? भुरग्यांची बोर्ड एग्जाम म्हळ्यार एका तरेन आवय बापायची बोर्ड एग्जाम. जितले टेन्शन तुमच्या भुरग्याक आसा तितले तुमकां आसतले. एक वेळ तांच्या परस चड. हातून दुबाव ना. तांचो पेपर कसो वतलो, कितली पर्सेंटेज मेळटली, पेपर कसो येतलो हाजो तुमकां खूब हुस्को जाता आसतलो. ह्या तांच्या परीक्षेन तुमकां जर हातभार लावचो कसो दिसता आनी तांच्या ह्या एग्जामच्या वेळार तांकां मदत करचीशी दिसता जाल्यार थोड्यो अश्यो गजाली आसा जाची काळजी घेवन तुमी तांकां मदत करपाक शकता. कितेंय जावं आमी आसात तुमच्या बरोबर हो विश्वास तांकां दियात. एग्जामीच्या वेळार तुमच्या भुरग्यांक थंड दवरात. त्या काळार ती रिलॅक्स आसप खूप महत्वाचें. तांच्या खातीर एक बरो व्यवस्थित टाइम टेबल तयार करून दियात. तातून भितर बारीक बारीक टार्गेट सेट करून दियात. तांकां तो कंप्लीट करना फुडें कांय रिवॉर्ड्स, कांय इनामां दियात. कांय तज्ञ मानतात एग्जाम सोंपना फुडें व्हडलें कितें तरी दिवचे परस असली बारीक इनामां तांकां अभ्यास करपाक चड प्रेरीत करतात. चड नेगेटिव्ह गजाली उलोव नाकात. जाता तितले पॉझिटिव्ह गजालीचेर चर्चा करात. रिझल्टाचेर चड चर्चा करूं नाकात. तातूंतल्यान भुरगीं चड स्ट्रेस घेवपाक लागतात. भुरग्यांचो डायट खूब महत्वाचो. भुरग्यांच्या खाणा जेवणा कडेन लक्ष दियात. तांकां आवडटा त्या तरेच्यो भाज्यो खावपाक दियात. तशेंच फ्रुट्स खावपाक दियात. भरपूर उदक पिवपाक लायात. जाता तितली भायली खाणां, फास्ट फूड्स, तेलकट खाणां एवॉयड करची. तकले वयलो प्रेशर कमी जावपा खातीर भुरग्यांक मात तरी एक्सरसाइज, वर्कआउट करप खूब गरजेचें. भुरग्यांचेर कसलेच तरेचो प्रेशर घालूं नाकात. इतलेच मार्क्स पडपाक जाय, इतलीच पर्सेंटेज पडपाक जाय असलो हट्ट धरूं नाकात. भुरग्यांक तुमच्या मायेची गरज आसा, सपोर्टाची गरज आसा. तांकां तुमचो टायम आनी अटेन्शन दियात. सबंद दीस अभ्यास करून तांच्या मेंटल आनी इमोशनल हेल्थाचेर परिणाम जावं येता. म्हणून अभ्यासा बरोबर तांकां तांच्या आवडीच्यो एक्टिविटीज करपा खातीर टायम दिवचो, जेणे करून ती फ्रेश जातली. तांचे कडेन अभ्यासा खातीर गरजेची स्टेशनरी आसा काय ना हाची काळजी घेयात. घरान वातावरण शांत दवरात. घरान वाद विवाद क्लेश जावचो ना हाची काळजी घेयात. आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणल्यार तुमच्यो आवडट्यो सिरियल्स काही दिसां खातीर बंद दवरल्यार बरें जातलें न्ही. तुमच्या भुरग्याची तुलना दुसऱ्या भुरग्या कडेन करूं नाकात. हाताची पांचूय बोटां सारकी आसनात. तशेंच प्रत्येक भुरग्याची लेवल वेगळी आसता. प्रत्येक भुरगो आपल्या तरेन स्पेशल आसता. अनरिअलिस्टीक टार्गेट्स सेट करूं नाकात. आपल्या भुरग्याची कॅपॅसिटी समजून घेयात. प्रत्येक भुरगो 100तले 100 मार्क्स घेवपाक शकना. एग्जामीच्या वेळार खास करून तुमच्या भुरग्या मुखार व्यवस्थित उतरां वापरात. कारण खंयचेय उतर तांच्या तकलेक इम्पॅक्ट करीत सांगपाक शकना. म्हणून तुमचें फ्युचर ह्या एग्जामीचेरूच आसा वा ह्या एग्जामीन जर तुमी बरें करना जाल्यार कोणूय तुमकां कसलेंच काम दिवचो ना ह्यो असल्यो गजाली उलोवपाचे टाळात. आनी खूब महत्वाची गजाल म्हणल्यार न्हीद. मेंदू काम करतलो जाल्यार व्यवस्थित न्हीद मेळप खूब महत्वाची. तांच्या टाइम टेबला भितर थोडो टाइम बरोवपा खातीर दवरात, जेणे करून तांकां बरोवपाची संवय जातली आनी पेपर बरयतना त्रास जावचे ना. एग्जामीचो टाइम टेबल व्यवस्थित चेक करात आनी बरोवन दवरात. तो सारको पळयना जाल्यार ऐन त्या वेळार घोळ जावं येता. एग्जामीच्या वेळार तांच्या गरजेच्यो गजाली म्हणजेच हॉल तिकेट आणि बाकी स्टेशनरी तयार दवरात. तशेंच हॉल तिकेटाची एक फोटोकॉपी काडून दवरात. पेपर आसा ताच्या पयल्या दिसा भुरगीं चड जागरण करची ना हाची काळजी घेयात. दुसऱ्या दिसा ती फ्रेश आसप खूब महत्वाचें. जर खंयचोय पेपर बरो वचूना जाल्यार ताजेर चड चर्चाय करूं नाकात आनी घेवन बसूं नाकात. फुडलो पेपर स्टडी करपाक भुरग्याक प्रेरीत करात. धोक्याची घंटा वळखुपाक शिकात. तुमचो भुरगो जर म्हजे कडेन जावचें ना वा आय एम अ फेलियर असले जर उलयता जाल्यार खास काळजी घेयात आनी गरज पडली जाल्यार कावन्सिलराची हेल्प घेयात. आनी एक खूब महत्वाची गजाल लक्षांत दवरात. फक्त एग्जामीचेर तुमच्या भुरग्यांचो फुडार अवलंबून आसना. म्हणून थंड रावात, चड स्ट्रेस घेवं नाकात, पॅनिक जावं नाकात.
जांचो भुरगो बोर्ड एग्जाम आन्सर करपाचो आसा त्या प्रत्येक आवय बापायक हें इन्फॉर्मेशन पावप खूब गरजेचें आसा। तेन्ना हो व्हिडिओ तांच्या मेरेन तुम्ही पावयतले अशी आशा करता। चॅनल सबस्क्राईब करपाक विसरू नाकात। तुमची आणि तुमच्या भुरग्यांची काळजी घेयात। ऑल द बेस्ट।